नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। साजुजेदी आर्याल वाठारांतल्या लोकांचो मोबायल टावराक विरोध थळावो आमदार क्रूज सिल्वानूय मेळयलो लोकांच्या सुरान सूर। नुस्तेमारी सुरू जावचे पयलींच शास्त्रीचे नुस्तेकार गेले दर्यांत। म्हापशेचे इलेक्ट्रीक कार चार्जिंग स्टेशन जाल्यार पार्किंग सुवात हेर गाडयो पार्क केल्ल्यान लोकांक करपाक मेळनात आपल्यो गाडयो चार्ज। सभापती रमेश तवडकारा उपरांत आतां मिसेस तवडकार देंवल्या वेंचणुकेच्या रिंगणात। सविता तवडकारान पैंगीणच्या आमोणे वाठारांतल्यान भरलो उमेदवारी अर्ज। द्रौपदी मुर्मू हांणी घेतलो राष्ट्रपती पदाचो सोपूत। संसदेंतल्या सेंट्रल सभाघरांत जाल्ले कार्यावळींत आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन लायिल्ली हजेरी। आनी कोंकणी तियात्र माचये वयलो लोकप्रिय कॉमेडियन सेल्वी अंतरलो संवसाराक। फाटल्या कांय दिसां सावन जीएमसीन चलताले उपचार। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। साजुजेदी आर्यल मुळावे शाळे कडेन जावपी मोबायल टावराक थळाव्या लोकांनी विरोध केला। शाळेंतले शिक्षिकेक विचारल्यार तिका खबर ना, पंचायतीक विचारल्यार तांकांय खबर ना। मागीर टावर घालपाक परवानो दिलो कोणे असो प्रश्न थळावे लोक विचारतात। तुमी खंयूय टावर घालात पूण हांगसर घालू नाकात अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें। आमदार क्रूज सिल्वानूय टावराचे सुवातेची पळोवणी करून लोकांची मागणी उखलून धरली। त्या 2 महिन्यामध्ये म्हणजे मुगे कॉन्स्टिट्युएंसी 4 टावर येयले। 4 टावरान लोकांनी ऑब्जेक्शन केला। एक ब्रह्मापूर फुटबॉल ग्राउंडाक येयला, सेकंड आतां हिंगे येयला चिंचोण येयला PWD एरिया, थर्ड येयला आसोलना सेम शाळा कडेन येयला, सो थिंगाय तेमी ओपोज केलो। आतां हो 4th। सो आतां हे कित्याक ते तेमकां इन्स्टॉल जाता ते म्हणटा तेमी ऑनलायन सगळें ऑनलायन परमिशन घेतात, पंचायता बॉडी नाका। सो डायरेक्ट परमिशन काम स्टार्ट करता आनी काम स्टार्ट करता म्हणल्यार लेट कोताय ते सदां 4 सायडीचे लेट कोताय। पयर तुवें आयकिल्लो जाल्यार पासून हांव एसेंब्लीकूय उलयलां, सदां गव्हर्मेंट NGO एक्टिविस्टांक ब्लेम करता, सदां सगळें ओपोज करता। तेंकां क्लियर सांगलो पयलीं लोकांक एक्सप्लेन करपा जाय, लिपोन कोनाकाय म्हणलां, तेका लागून लिपोन केलें जाल्यार अशें जाता तें। सो आतां ही ड्रामापूर हांव उलयलां स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन, तो 26 फाल्यां मोस्ट लायकली येतलो। इलेक्शन कोडा लागून कडेन येवपा मेळटा मेळटा ते फायनल कोत म्हणटाले ते इन सायड इन्स्पेक्ट कोत म्हणून। आतां सेम आतां हो एक आनी आसलना एक एड्युकेशन डिपार्टमेंट येता, तो डायरेक्टरा कडेन हांव आयज उलयतां, ताका इन्स्पेक्शना आपयता आनी लोकांकूय घेवन पूण जाल्यार काल आमकां मातशें कळना कित्याक JCP येयलें, हें JCP येयलें आनी आमी चोयलें फोंड माताय म्हूण। कित्याक फोंड माताय काय म्हणून जाल्यार तें सांगना जालें आमकां। सांगना म्हणटरी आमी कितें केलें, रातचे 8:30 सुमार आमी सरा फोन केलो। सराक आमी परमिशन घेयलें, सर अमूक भाशेन उमकी आहा, ताणें आमकां सांगिल्लें अमक्या टायमिंगाचेर आपूण येता। म्हणटकूच आमी गांवच्या लोकांक एकठांय केलें, म्हणजे आमगे हिंगा इस्कुला कडेन टावर येवपा आनी सोबोती आमचीं घरां आहाय त्यांक इफेक्ट येतलो म्हूण। म्हणून आमी सांगिल्लें आतां सर येयलो, सरा आमी सांगिलां म्हणजे आमकां हिंगा टावर नाका, तो आनी खूंय शिफ्ट केल्यार जाता। सकाळीं पयलीं आमी टिचरी विचारलें, टिचर म्हणटा आमकां कांय खबर ना। मागीर तें खबर नासतना पंचायतीक खबर विचारलें जाल्यार पंचायत म्हणटा आपल्या खबर ना, जाल्यार टावर हिंग घालपाक कोण परमिशन दिलें? आमगे होच प्रॉब्लेम, आमकां टावर तूं खूंय घालाय आमी पूण हिंग घालूं नाका। नुस्तेमारीचेर बंदी सोंपपाक आनीक 5 दीस उरल्यात। मात कोलवा दर्यावेळेर सोमारा 20 ते 25 पारंपारीक नुस्तेमारीची व्हडी दर्यांत रांपण मारपाक गेल्ली दिश्टी पडली। नुस्तेमारीचेर बंदी आसतनाय व्हडलें ट्रॉलर दर्यांत वचून बेकायदेशीर नुस्तेमारी करतात, देखून पारंपारीक नुस्तेकारांक नुस्तें मेळना। ते खातीर
तांकां नुस्तेमारी हंगाम सुरू जावच्या पयलीं 5 दीस आदीं तांकां रापणेक वचूंक मेळचें अशी तांणी सरकारा कडेन मागणी केली. म्हापशेचें इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशन पार्किंग लॉट जावन रावला. इलेक्ट्रीक गाडयांक चार्जिंग करपाची ही सुवात लोक पार्किंग खातीर वापरतात. लोकांच्या बेशिस्त पार्किंगेक लागून हांगसर गाडयो चार्जिंग करपाक येवप्यांची सामकीच दाणल जाता. इलेक्ट्रीक गाडयो वापरप्यांक ह्या चार्जिंग स्टेशनाचो कसलोच फायदो जायना. सर्वसामान्य लोकांचे सोडूनच दियात, खुद्द जिल्लोधिकाऱ्याच्या गाडयेक लेगीत चार्जिंग करपाक हांगा सुवात ना. तेन्ना संबंदीत प्राधिकरणान हाचेर लक्ष घालचे अशी मागणी जावपाक लागल्या. पळयात चार्जिंग स्टेशनाची ही अवतिकाय. विद्याधर कोर्नुवेकर, एडिशनल कलेक्टर ऑफिस म्हापसा. कितें तांकां मार्कींग केल्लें आसा ऑलरेडी, तरी आसतना लोक हांगासर जाणा हांगा गाडी हाडून दवरता मुद्दा. आनी आतां चार्जिंग हाडून लायत जाल्यार आमकां हांगा चार्जिंग जावंक गावना गाडी. आनी तुमी कितें कोणाक म्युन्सिपालिटीक बा सांगला? ते मॅडमीन बी सांगपाचें काम न्हू, ते आमी ड्रायव्हर हय, आमी थंय सांगपाचें काम करता, तेंच्यांनी आतां पळोवपाचें न्हू. तुमकां दिसता की हांगासर सारकें पार्किंग फेसिलिटी दिवंक जाय? हय, दिवंकूच जाय न्हू, मार्कींग केल्लें आसा हांगासर. सभापती रमेश तवडकारा उपरांत आता मिसेस तवडकार वेंचणुकेच्या रिंगणात देंवल्यात. सविता तवडकारान पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल केल्या. मिसेस तवडकारान पैंगीणच्या आमोणे वाठारांतल्यान उमेदवारी अर्ज भरला. सविता तवडकार बालाराम रेजिडेन्शियल स्कुलाची मुख्य अध्यापिका आसात. महत्वाची गजाल म्हळ्यार काणकोणच्या वट्ट 3 पंचायती महिला सरपंच पदा खातीर राखीव आसात. नंबर 9तल्यान हांवें पंचायत इलेक्शना म्हणजे आतांच फॉर्म भरला आनी अनेक वर्सां जाल्यार राजकारण लागींच्यान पळयता. मिस्टर म्हणजे राजकारणा आसा, तांचो आमचो मेन बूथ आमोणे. आनी अशें दिसपाक लागलें की जेन्ना सर मिस्टर म्हजे आमदार जाता, मिनिस्टर जाता, पूण थोडोसो टायम तांकां पावना आपल्या बुथार लक्ष दिवन काम करपाक. सो आपापले वेगवेगळे कार्यकर्ते त्या वेळार ताणें निवडून हाडले बी. तरी सुद्दां म्हाका दिसलें की अजून आमची प्रगती जावपाक जाय त्या वार्डाचेर, आनी त्या खातीर हांवें फॉर्म जेन्ना म्हाका म्हळें की अशें आसा तुमी फॉर्म भरा म्हणून हांवें एक्सेप्ट केलें. आनी पैंगीण पंचायतीनूय काम करपाक एक संदी मेळपाक शकता, कारण सरपंच पद महिला खातीर आसा रिजर्व, म्हणूनय म्हळें ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जाल्यार हांवें ती घेवची. देशाची 15वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी 25 जुलय दिसा राष्ट्रपती म्हूण सोपूत घेतलो. संसदेच्या सेंट्रल हॉलांत हो सुवाळो जाला. द्रौपदी मुर्मू हांकां सरन्यायाधीश NV रमणान पदाचो आनी गुप्ततायेचो सोपूत दिलो. द्रौपदी मुर्मू ही देशाची अध्यक्षपद सांबाळपी पयली आदिवासी बाय. रामनाथ कोविंद हांणी राष्ट्रपती भवनांत द्रौपदी मुर्मूक फुलांचो तुरो दिवन येवकार दिलो. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या अध्यक्षाक गार्ड ऑफ ऑनर दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरन्यायाधीश रमणा, उपाध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती M व्यंकय्या नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, मंत्रिमंडळाचे वांगडी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनैतीक मिशनांचे मुखेली, संसद वांगडी, सरकाराचे मुखेली, नागरी आणि लष्करी अधिकारी या वेळार हाजीर आशिल्ले. द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या भाशणांत म्हणलें, हांव स्वतंत्र भारतांत जल्मल्ली देशाची पयली अध्यक्ष. देशाच्या सर्वोच्च पदाचेर वेंचून हाडिल्ल्यान हांव सगळ्यांचे उपकार मानतां. समाजाचे कल्याण हें म्हजें ध्येय. फुडाराक आपूण चड नेटान काम करतली अशें ताणें फुडें सांगलें.
कोंकणी रंगमाचे वयलो विनोदी कलाकार माथायस कोरिया सोमारा संवसाराक अंतरलो. लोक ताका कॉमेडियन सेल्वी ह्या नांवान चड वळखताले. ताची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान बऱ्याच तेंपा सावन तो गोंय वैजकी महाविद्यालयांत एडमीट आशिल्लो म्हूण कळटा. गोंयांतलो पावसाळी पर्यटन नेटान चालू आसा. शेनवारा आनी आयतारा ह्या सुटयेच्या दिसांनी पर्यटन अजुनूय गोंयांत व्हड प्रमाणांत येतात. आयतारा दिसभर गोंयांतल्या सगळ्याच पर्यटक थळांचेर पर्यटकांची गर्दी आशिल्ली. कांय वर्सां आदीं जून ते ऑक्टोबर ह्या 5 म्हयन्यांत गोंयांतलो पर्यटन मोसम बंद आसतालो. पर्यटक पावसाळ्यांत गोंयांत उण्या प्रमाणांत येताले. पूण आतां वर्सूयभर पर्यटक व्हड प्रमाणांत गोंयांत येतात. ताका लागून गोंय हें पर्यटकांचें 12 म्हयने पर्यटनाचें थळ जालां. हेच खातीर सध्या गोंयांत देशी पर्यटकांची व्हड प्रमाणांत गर्दी पळोवपाक मेळटा. पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाचो 25 जुलय निमणो दीस. ताका लागून उमेदवारी अर्ज भरपा खातीर उमेदवार गर्दी करपाक लागल्यात. केपें मामलेदार कार्यालयांत अर्ज भरपा खातीर इत्सूक उमेदवारांनी गर्दी केल्ली. आतां मेरेन केपें तालुक्यांतल्या 11 पंचायतींतल्यान 191 जाणांनी उमेदवारी अर्ज भरल्यात. मात प्रभाग क्रमांक 6तल्यान एक्काय उमेदवारा अजून मेरेन उमेदवारी अर्ज भरूंक ना. तर आता म्हणल्यार आमकां 191 फॉर्म्स येयला. टोटल 11 पंचायती 85 वर्ड्स. सो एवरेज तर एक वॉर्डाक तर 3 धरत जाल्यार जवळ जवळ आमकां 260 सुमार फॉर्मां येवपाक जाय. सो आनी एक्सपेक्टेशन नियरली आनी 60-70 तरी फॉर्मां हालची लास्ट दिसाक येतली. लास्ट टायमींग 1 o'clock आहा आनी 6 वॉर्डांनी अजुनी आमकां एक सुद्दां नॉमिनेशन येयलें ना. सो तलाट्याक वेरीफाय करपा लायला रिजन बिहायंड डेट कित्याक लागून ते. आनीक 1 o'clock लास्ट टायमींग दवरला आनी तशी पुलीस अरेंजमेंट बी दवरला की मागीर ते एकाक आनी कांय इशू जावपाक नाका म्हणून. आनी हांवें 3 कावंटर दवरले आसा नॉमिनेशनाक. फॉर्म भरतना न्ही एक्सपेक्टेड आसलें की हिंगा गर्दी जातली म्हणून सिन्स 11 पंचायती आनी 85 वर्ड जाल्ल्यान. सो भायर हांवें न्ही पयलीं हेल्प डेस्क घातले आसा, 4 हेल्प डेस्क. नॉमिनेशनाक लोकांक मातशें कन्फ्युजन आसता की एसेंब्ली रोल आनीक हेचो आमचो पंचायत रोल आमी आमचो ओन पंचायत रोल केल्लो आसा सॉफ्टवेरान. सो लोक मातशे तितून कन्फ्यूज जाता. तलाटी आनी स्टाफ कलो न्ही हेल्प डेस्क दवरला. सो फर्स्ट लेवल चॅक जाता मागीर ते नॉमिनेशनाक जाता. नॉमिनेशन घेतना आमी 3 कावंटर दवरल्या. सो दॅट इट गोज व्हेरी स्मूथली. काल म्हापशेगिरी उदका पायपलायन फुटून उदकाच्या लोटान ग्रीन पार्का लागसारचो रस्तो व्हांवून गेल्लो. आतां परतून त्याच रस्त्या सायडीकचो रस्तो परतून व्हांवून गेला. पायपलायन दुरुस्त करून ह्या रस्त्याक कॉन्क्रीट पासून घातलें. पूण तरी आसतना उदकाचो लोट येवपाचो थांबलो ना. ताका लागून कुशीकचो रस्तो खणचो पडलो. परतून एकदां हो रस्तो खणिल्ल्यान कारणान येरादारीक आडमेळी जाल्या. नेमकी ही पायपलायन खंय फुटल्या तें सांपडपाक कठीण आसा. ह्या पायपलायनीचो तपास लागना जाल्यार पुराय नॅशनल हायवे 66चो रस्तो फोडचो पडटलो अशी भिरांत लोकांनी उक्तायल्या. एक्झॅक्टली हांव कितके दीस लागतले म्हणून सांगूंक शकना. पायप लायनाची लेआउट प्लॅन ना. आतां कदाचित हो जर पायप पोंच्यान जर गेले जाल्यार रस्तो नॅशनल हायवे 66 आनी पोंच्यान जर गेल्यार ताका रस्तो फोडपाचे हेतून ताका तयारी करची पडटली. वा देवा कडेन मागता रस्तो फोडूंक फावना म्हणून. जर फोडलो जाल्यार एक कंप्लीट ट्रॅफीक बंद जावपाची शक्यता. कारण आयज गाडयो दिसाक ज्यो घोवता न्हू त्या प्रमाणे एक्चुली हेजेर ताण येवपाचो आसा आनी तशें जावंक फावना म्हणून मागता हांव. हांगा ताका आज पासून जोरो उदीक खंयसून येता आज पासून कळना. तेंचे हेच ना आयडियाच ना कितें करपाचें. आमकां सुद्दां तकली येना कितें सांगपाक काय.
सोमारा पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाच्या निमण्या दिसा दिवचले खूब गर्दी आशिल्ली. निमण्या दिसा मेरेन दिवचल म्हालांतल्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी मेळून 400 परस चड उमेदवारांनी अर्ज भरल्या. आदले सरपंच पंच वांगड्या सयत इत्सुकांनी अर्ज भरपाक धांवपळ चलिल्ली. तातूंत बायलांचोय आस्पाव आशिल्लो. अर्जाची छाननी आनी अर्ज फाटीं घेवपाची मुजत सोंपपाक बुधवार उमेदवार निश्चित जातले. दिवचल म्हालांतल्या 17 पंचायती खातीर वेंचणूक जातली. चडशा प्रस्थापितांचो वॉर्ड रिझर्व जाल्ल्यान परत वेंचणूक लडोवपाची तांची संद गेल्या. हांव करिश्मा गौरीश गांवकर, शिरगांव पंचायत वॉर्ड नंबर 4 तेचेर इलेक्शनाक उबें रावलेलें आसा. लोकांच्या आशिर्वाद लोकांच्या सपोर्टाचेर आनी देवी लयराईच्या आशिर्वादान हांव सगळ्यांचे डेव्हलपमेंट करतलें, गांवाचें डेव्हलपमेंट करतलें आनी लोकांनी म्हाका सपोर्ट करचो अशें हांव आस बाळगितां. थँक्यू. नमस्कार, म्हजें नांव सुविधा कृष्णा कडक. हांव स्टार्ट पंचायतीन उबें रावलेलें आसा, वॉर्ड नंबर 1. कितें सांगूंक सोदता तूं? आमच्यो समस्या गार्बेज इश्यू आसा, लायटीचो प्रॉब्लम जाल्यार लायटी येना, सो ती समस्या सॉल्व करपाक सोदता. आनी तशेंच इश्यू आसा ते लोकां कडेन पावना ते बी हांव पावोवपाक ट्राय करतलें. आनी महिला म्हणल्यार तशें कितें आसा तांकां कितें हेल्प जाय ते हांव हेल्प करतलें. ताळगाव शंकरवाडी श्री शंकर देवस्थानाची 2022 ते 2026 वर्साची नवी कमिटी वेंचून आयल्या. देवालयाच्या अध्यक्षपदाचे श्री स्वप्नील घाडी वेंचून आयल्या, जाल्यार उपाध्यक्ष पदाचे श्री साईनाथ कलांगुटकार हांची नेमणूक जाल्या. सचिव पदार श्री उदय शिरोडकार आणि उपसचिव श्री समीर शेट, खजिनदार श्री निखिल चारी, उपखजिनदार श्री वल्लभ नायक, सल्लागार चंदन नायक आणि वांगडी विशाल सुरलकर आणि निळखंठचारी अशी ताळगाव शंकरवाडी श्री शंकर देवस्थानाची नव्यान वेंचून आयिल्ली कमिटी आसा. दर एका झाडाची नोंदणी करपाची गरज आशिल्ल्याची मागणी कांय आमदार आनी संघटनांनी केल्ली. पूण प्रत्यक्षान दर एका झाडाची नोंदणी करप शक्य ना. हे खातीर 12 वर्सांचो कळाव लागतलो आनी 100 कोटी रुपया खर्च येतलो. हो प्रकल्प खंयचे स्थितीन परवडपा सारको ना. हाका लागून आमची बाकीची कामां अडकून उरतली म्हूण राना मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. वृक्ष संवर्धन दुरुस्ती विरोध विधेयक विधानसभेत मंजूर जाल्या उपरांत विश्वजीत उलयतालो. झाडाची सेन्सस करपाची गरज आहा आनी ते प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना. पूर्ण डिपार्टमेंट आमी लायिल्ले आसा आनी आमी एक रावंड जर कंप्लीट करपाक गेले स्पीकर सर ते दर वर्सा वाडत वयतले, तुमकां खबर आहा. आनी मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर, आमकां कमीत कमी 100 कोटी रुपया लागतले 12 वर्साचो एक्सरसायज करपाक. तेजे नंतर दर वर्सा आमी जर पळोवंक गेले प्रॅक्टिकली झाडां मेजूंक उरतले आनी कसलीच कामां आमची जावची ना. म्हणूनच आमी पयली फावट हे एक्ट आमी अमेंडमेंट केले. ट्री ऑथॉरिटी 2 आशिल्ल्यो, 2 ट्री ऑथॉरिटीचे एक आमी केल्ले आसा ट्री ऑथॉरिटी. आनी मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर की रिमोट सेन्सिंगच्या माध्यमांतल्यान हे मॉनिटर करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी योग्य तरेचे मेकॅनिझम मॉनिटरींग करपाचे, ट्री ऑथॉरिटीची कितें करपाचें, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी ऑलरेडी बिलान सेक्शन वायज आमी घातलेले आसा. Census of entire tree census and all. How it is possible and how it is feasible? High court. Feasible कशा जातलें तें? तुका कितले वर्सां लागतले आनी कितले मनीस लागतले? स्पीकर सर, म्हणून आमचे PCCF मिस्टर गुप्ता आणि आमचे APCC संतोष कुमारान सगळे आमचे चर्चा जाली की एक राउंड करपाक 12 वर्सां लागतली. It will also cost so much money. So it doesn't make sense. So as a result, a billaची गरज आशिल्ली just to circumvent this. So practically it's not possible. लोकांची कामां projects and we have included the government also in this. This bill. Before the court, but we will delete this provision. Yeah. This bill, first time it is simplifying the system. That is forest म्हणटा ते सदां complicated आसता. Normally एक झाड मारपाक गेल्यार पावटी मारचे पडटा. At least here you have removed 2 tree authority आशिल्ल्यो त्यो 1 tree authority केले. आनी ताज्याच्या की मुखार एक केला. It also act is also applicable to the government. Really found. हे बरें जालां. गव्हर्मेंटाक ना जाल्यार गव्हर्मेंट जाय तें करताले. जशें मडगांव
मडगांव पळय बिल्डींग बांदता आसतना आपल्या पुलीस स्टेशन मारलें जाय तशें मारलें कोणाक परमिशन ना PDAचें ना म्युन्सिपालिटीचें ना कोण ना अशें जावपा जायना दिस इज एक्चुअली इट इज इन गुड स्पिरीट दॅट इवन गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट दे विल हॅव टू फॉलो द रूल. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात तशेंच आमच्या फेसबूक पेजीक फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.